मातेवाचे शुभ वर्तमान. ख्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गमून आयलें. तिचो पती जुजे दोनवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका कशी नासली, देखून तिका गुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन करूंक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पुरचेक तिणें पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात एक आंकवार चेडूं गर्भेस्त जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पालोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी तिका आपली पतीन करून घेतली. आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिसोर ताणें तिचे लागीं एकवट करूंक ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें.